नमस्कार, पळया प्राइम खबरो। काळ्या पैशांचे केशीन केंद्रान सुप्रीम कोर्टाक दिले 627 विदेशी अकाउंटवाल्यांचे लिस्ट सील बंद। चौकशी रिपोर्ट दिवंक नोव्हेंबर मेरेन दिला प्राज। प्रकरण एसआयटी कडेन। कोकण रेल्वेचे रुळाचे सुरक्षेचो प्रश्न। सुरक्षा आयुक्तान घाली 75 किलोमीटर स्पीडीची मर्यादा। रुळांची देखभाल जायना। रेल्वे कर्मचारी युनियनाचो एमडीचेर फोग। निलंबनाची मागणी। गोयचे दोट्टी नागरिकत्वाचे प्रश्नांत लक्ष घालपाचो केंद्रीय गृह मंत्रालयाचो गृह सचिवाक आदेश। पोर्तुगेज कॉन्सुलेट म्हणटा पासपोर्ट घेतलो म्हूण गोंयकार पोर्तुगेज नागरीक जायना। गोंय वयर सरिल्ले नाका आशिल्लो वावुरता गट। 18 वरां करूनय दाबोळे पावना। मर्यादा खबर आशिल्ल्यांनी फुडें सरचे। मोपाचे जागृतीक सोशल मीडिया वापरात। मुख्यमंत्र्याचो उलो। सबसिडी वेलो घरगुती गॅस सिलिंडर 3 रुपया वाडलो। सरकारान गॅस डिलरांचे कमिशन वाडयले। गोंयकारांकूय सिलिंडर 3 रुपया म्हारग। आनी युनिटी वर्ल्ड कपा खातीर भारतीय फुटबॉल टीमीचे सिलेक्शन बिरेस्तारा सावन सुरू जावपी राष्ट्रीय सर्तींतल्यान गोंया सयत 11 टीमी वांटेकार। म्हापशा जातल्यो मॅची। खबरो विस्तारान। काळो पैसो विदेशी अकाउंटांनी दवरला म्हूण दुबाव आशिल्ले 627 अकाउंटवाल्यांचे लिस्ट केंद्र सरकारान बुधवारा सुप्रीम कोर्टाक दिले। लिस्ट सील बंद आसा। नांवां जाहीर जाल्ली नात। काळो पैसो सांबाळटल्यांक सांबाळटा म्हूण सुप्रीम कोर्टाची केंद्राचेर बडी पडल्या। कोर्टान नोव्हेंबर मेरेन केंद्राकडच्यान हे अकाउंटवाल्यांचे चौकशेचो रिपोर्ट मागला। सुप्रीम कोर्टाची एसआयटी हे अकाउंट तपासतली। लिस्टांतले राधा तिमलो धरून 8 जणांची नांवां हे पयलींच जाहीर जाल्यात। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी मीडिया कडेन उलयलो। SIT will open the sealed covers. The SIT will thereafter see what they have to do and they will then proceed in accordance with law। उस सील्ड कवर में सारी लिस्ट जो HSBC की फ्रांस की सरकार के द्वारा मिली थी, वो लिस्ट जिसमें 627 या 28 नाम हैं, वो और उसका एक स्टेटस रिपोर्ट जो हर अकाउंट की गई है आज तक SIT के अंडर, वो भी एक स्टेटस रिपोर्ट सील्ड कवर में पेश करी गई। Deadline for completion of all investigation and assessments under the Income Tax Act in all these cases is 31st of March 2015. कोकण रेल्वेचे सुरक्षेचो प्रश्न उप्रासला। रेल्वे सुरक्षा आयुक्तान केल्ले रुळांचे इन्स्पेक्शनात ही गजाल उक्ताडार आयल्या म्हूण कोकण रेल्वेचे कर्मचारी युनियन सांगता। ट्रेनिंग खंय आयुक्तान 75 किलोमीटर स्पीडीची मर्यादा घाल्या। रेल्वे रुळांची देखभाल सारकी जायना आशिल्ल्यान रुळांची वाट लागल्या। हाका एमडी जबाबदार म्हूण कर्मचाऱ्यांनी ताचेर फोग काडलो। एमडीक निलंबीत करचो। कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनाचे 190 कोटी फंडान घाल्ले ना म्हूण एमडीचेर आरोप जाता। एमडीचे जमनीचे डिलूय तांणी वयर काडले। कोंकण रेल्वेचो रूळ पुराय सुरक्षीत ना। कोंकण रेल्वेचो प्रवास करतल्यांक रेल्वे सुरक्षा आयुक्ताची ही शिटकावणी। कोंकण रेल्वेचे रुळाची महामंडळाचे व्यवस्थापन सारकी कुयदाद दवरिना म्हूण कर्मचाऱ्यांचो आरोप। कोकण रेल्वेच्यो हालीं बऱ्योच ट्रेनी रुळावेल्यान घसरल्यात। ते फाटभुंयेर रेल्वे सुरक्षा आयुक्तान KRCच्या रुळाचे इन्स्पेक्शन केल्ले। आयुक्ताच्या रिपोर्टा प्रमाण हो रूळ खंय सुरक्षीत ना म्हूण कोकण रेल्वेचे कर्मचारी मीडिया कडेन उलयल्यात। ताका लागून आयुक्तान ट्रेनींचेर वराक 75 किलोमीटर स्पीडीची मर्यादा घाल्या। The track condition of Konkan Railway is very risky, very bad, and it is dangerous. The recent derailment that had taken place, upon which the Commissioner for Railway Safety went and investigated that accident, has also come to the same conclusion that the Konkan Railway management has failed in maintaining the track properly, and it is dangerous for the people to travel on Konkan Railway, and therefore he has restricted the Konkan Railway to run trains on that line at 75 km/h. कोकण रेल्वेचे व्यवस्थापन वाट लागला।
केआरसीचो एमडी भानुप्रकाश दयालाक निलंबित करचो म्हूण युनियन मागता. एमडीन कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन फंडात सुमार 190 कोटी घाल्लेच ना म्हणूनय युनियनाचो आरोप. Prakash Dayal has not remitted 190 crore rupees to the pension fund of the Konkan Railway employees. The land that has been bought is at higher rates than that was available there. So we feel that these deals are shabby deals. We have written a letter to the Railway Minister to suspend him and investigate into these matters. एमडीन केल्ल्या कोकण रेल्वेच्या जमीन वेव्हाराची चौकशी करची म्हूण युनियन मागता. पूण प्रवाशांचे नजरेन सध्या हुस्क्याची गजाल ती कोकण रेल्वेचो रुळाचे सुरक्षेची. प्रुडंटा खातीर दत्तराज नाईक. गोयचे पोर्तुगेज नागरिकत्वाचो विशय मुख्यमंत्री पर्रीकार आनी एनआरआय आयुक्तान केंद्रीय गृहमंत्री आनी विदेश वेव्हार मंत्रालया मेरेन पावयला. हे विशयान लक्ष घालचे म्हूण गृह सचिवाक मंत्र्यान सांगला. बुधवारा सकाळी दिल्ली हे विशयाचेर बसका जाली. इतल्या मजगती 1961 पयलीं गोंयांत जल्मल्लो गोंयकार आपोआप पोर्तुगेज नागरीक जायना. पोर्तुगेज पासपोर्ट घेतलो म्हणूनय पोर्तुगेज नागरीक जायना म्हूण गोंयचो पोर्तुगेज कॉन्सूल जनरल गोंयचे मिडिया कडेन उलयला. पोर्तुगेज नागरिकत्वाच्या मुद्द्याचेर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराची दिल्ली केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग, विदेश वेव्हार मंत्री सुषमा स्वराज आनी केंद्रीय गृह सचिव अनिल गोस्वामी बरोबर बुधवारा बसका जाली. गोंयचो दोट्टी नागरिकत्वाचो विशय पर्रीकारान केंद्रीय गृहमंत्र्या मुखार सविस्तर मांडला. ह्या प्रश्नात लक्ष घालचें म्हूण खंय गृहमंत्र्यान केंद्रीय गृह सचिवाक सांगलां. दिल्ली बसकेक गोंयचो गृह सचिव कृष्णमुर्ती, एनआरआय आयुक्त विल्फ्रेड मिस्कीत आनी एनआरआय संचालक यूडी कामत आशिल्ले. इतले मजगतीं 1961 वर्सा पयलीं गोंयांत जल्मल्लो गोंयकार आपोआप पुर्तुगेज नागरीक जायना. तशेंच पुर्तुगेज पासपोर्ट घेतलो म्हूण एकादो पुर्तुगेज नागरीक जायना म्हूण गोंयचो नवो पुर्तुगेज कॉन्सूल जनरल लुई कार्वालो बसिरा गोंयच्या मिडिया कडेन उलयलो. पणजे महापालिकेत आयिल्ले कडेन ताका मिडियान गांठलो. Depends on a lot of process to get Portuguese citizenship. The issue is that by default they become citizen or No. Oh, Absolutely not. Absolutely not. The Portuguese laws says that people born before 61 can apply, but they have to fulfill certain criteria. It's a kind of document. Okay. It's a question of document. So by default it doesn't. No, of course not. Okay. What signals the completion of the process of Well, You want it's citizenship. a citizen when we have the identity card. Identity card, Billet. Cartão de cidadão, bilhete de identidade. So we didn't entitle that you are Portuguese. The passport is just a document that entitles you to travel. इतले मजगतीं मुख्यमंत्री पर्रीकार केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकराक मेळ्ळो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी दिनेश करपे. सबसिडी वेलो घरगुती गॅस सिलिंडर 3 रुपया वाडला. सरकारान गॅस डिलरांचे कमिशन वाडयल्ल्यान सिलिंडर तितले प्रमाणात म्हारग जाला. डिलरांचे कमिशन 3 रुपयांनी वाडोवपाचो निर्णय बुधवारा सावन मार्केटान लागू केलो. हे पयलीं फाटल्या डिसेंबरान सरकारान गॅस डिलरांक कमिशन वाडयल्ले. घेवया एक विराम.